तो जो असा हाते केले कॅसिनो हद्दपार करपा खातीर आणि ह्या सगळ्या मोर्चाचे आमचे गोवा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष श्री आनंदबाब शिरोडकर आता तुमका संबोधन करतले. आमका नाका आमका नाका आमका नाका आमका नाका सोरो ड्रग्स कॅसिनो जाय सोरो ड्रग्स कॅसिनो जाय पणजेन नाका मांडवीन नाका कॅसिनो गोंयान खंयच नाका पणजेन नाका मांडवीन नाका पणजेन नाका मांडवीन नाका गोंयकारांचो कॅसिनोचे धोरण जाहीर करतले म्हणून आम्ही वाट पळयताले. एखाद्यार फुडल्या 3 महिन्या भितर कॅसिनो मांडवीच्यान धांवडटले अशे तरेचो आमी एक अपेक्षा केल्ली. पण प्रत्यक्षात कॅसिनोचे धोरण जे आसा त्या सच्चे सवये प्रमाणे फूस जाले आणि परत एकदा सिद्ध झाले. मनोहर पर्रीकार प्रत्येक गोष्टीचेर फक्त आश्वासना दिता, प्रत्यक्षान कॅसिनो उरतलो अशे तरेचे प्रयत्न मनोहरबाब पर्रीकार करता. हाज्या पयले पर्रीकारान अनेक आश्वासना दिल्ली. सगळ्यांक याद आसतले पर्रीकारान सुरवातीक म्हटलेले 2015 पर्यंत मांडवींतल्यान कॅसिनो जे आसा ते भायर धांवडटलो म्हणून. आज 15 जाली, 16 जाली, 2017 जाली. 5य कॅसिनो जे आसा ते मांडवीन मोठ्या डौलान डुलता. शेम शेम पर्रीकार सांगता कॅसिनो खंय काँग्रेसीन हाडलो आणि काँग्रेस जबाबदार. काँग्रेसीन कॅसिनो हाडलो पण 2016 पयलीं गोंयच्या मंत्रिमंडळान कॅसिनोंक संरक्षण मेळचे आणि कॅसिनोंक प्रोटेक्शन मेळचे म्हणून गॅमलिंग ऍक्टातले काही शब्द जे आसा ते कन्सेप्ट बदलले आणि कॅसिनो कसो कायदेशीर मांडवीनच उरतलो हाच्या खातीर ताणें प्रयत्न केले. ह्या गोष्टी वयल्यान सिद्ध जाता कॅसिनो जरी काँग्रेसीन हाडलो मनोहरबाब पर्रीकारान तेका पोसलो आणि खरें म्हटल्यार जर मनोहरबाब कायद्याची मोडतेड करून कॅसिनोंक प्रोटेक्शन जर दिता जाल्यार मनोहरबाब पर्रीकाराक सुद्धा कॅसिनो जायच जाय. पर्रीकार म्हणटा आम्ही धरलेले की ह्या फुडल्या 4 महिन्यांक कॅसिनो भायर वयतले म्हणून आणि पर्रीकार बाबान मोठे आव हाडून धोरण जाहीर करता म्हणून सांगलेले. प्रत्यक्षान तेणी जाहीर कितें केले की कॅसिनोच्या कायद्यान गॅमलिंग ऍक्टान दुरुस्ती जी आसा ती फुडल्या अधिवेशनान करतलो म्हणून सांगले ताणें आणि त्या अधिवेशनान कायदा दुरुस्ती करून 3 वर्सां नंतर मांडवीतले कॅसिनो जे आसा ते हटयतलो म्हणून सांगले. बाबा रे ही आता परत फटींगपणा जी आहा ती परत सुरू केल्ली आसा. गोवा सुरक्षा मंच हे तेजे धोरण गोवा सुरक्षा मंचाक मान्य ना. गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी आसा येताच्या 6 महिन्या भितर मनोहर पर्रीकारान मांडवीतले 5य कॅसिनो जे आसा ते मांडवी भायर धुकलूंक जाय आणि मागीरच्या काळात तेणी कायदो करून जावं जमनी वयले जावं समुद्रा न्हंयतले सगळे कॅसिनोची लायसनां जी आसा ती बंद करपाक जाय अशे तरेची मागणी जी आसा ती गोवा सुरक्षा मंच जो आहा तो करता. आणि आमच्या प्रेरणास्थान जे आमच्या भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाक सदांच त्यांचे मार्गदर्शन लाभता असे आमचे ज्येष्ठ रिटायर IAS ऑफिसर अरविंद बाबांक विनंती करता
की त्यांच्यानी 2 उतरां सांगची. आनी हाचे पयलीं आयिल्ले आतां आयले हाचे मुखार येतले. काजिनो कित्याक धांवडायात? हांव तुमकां 2-3 पॉयंट सांगता तुमच्या लक्षांत उरपाक. पयली गजाल म्हणजे पर्रीकार आनी तागेले बाकी सगळे मंत्री म्हणटात की राज्य सरकाराक येणावळ मेळटा 343 कोटींची वर्साक. हांव म्हणटा आरे पापयानो, तुमकां वर्साक 10,000 कोटी येणावळ आसा. तुवें बजेटांत सांगला 10,000 कोटी आनी 343 खंय 10,000 कोटी खंय 3%, 3% जाता. हे 3% पळय आसा न्ही, तुमकां खंयच्याय मेळूं येता. तुमी आतां सायमल्टेनियसली तुमी म्हणटा कितें, गोंयांत जो पर कॅपिटा इन्कम आसा सगळो जर वट्ट जर येणावळ राज्याची सगळे पॉप्युलेशनान लोकसंख्येन जर डिवायड करत, भागाकार करत जाल्यार दर मनशाक सादारण 3 लाख रुपया सुमार पडटा वर्साक. हय, आतां सारको आसा. म्हणटकर हो पर कॅपिटा इन्कम पळय आसा दर मनशाची येणावळ भारतांत सगळ्यांत चड, सगळे राज्यांत आमचे राज्य पयले. अशें जर आसा तुमी लोकांक भीक कित्याक घालतात? लाडली लक्ष्मी घे बाये 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आनी कितें 1,500 रुपया म्हयन्या. म्हारगाय जाल्या न्ही, म्हणजे घरची जी गृहिणी आसा तिका 1,500 रुपया. अशें करून कित्याक भीक घालतात? ती भीक घालपाची बंद करा. बंद जर जायना ऍटलिस्ट 25-30% कमी करा. ते 300 कोटी रुपया आपोआप भरून येतले. इतलेंच न्हय तर तुमचे सरकार पळय फुगला सारखे. कशें फुगला? 60,000 सरकारी नोकर आसात. महाराष्ट्रात 150 लोकां फाटल्यान एक सरकारी नोकर आसा. आयकून घेयात, तुमच्या पैकी कोणाचोय नातेवाईक बी सरकारी नोकर असल्यार म्हाका क्षमा करा म्हणून सांगा. पूण महाराष्ट्रात 150 मनशां फाटल्यान एक सरकारी नोकर, गोंयांत 25 लोकां फाटल्यान एक सरकारी नोकर. म्हणजे महाराष्ट्रा पेक्षा येदो व्हडले राज्य ते 12 कोटी पॉप्युलेशनाचे, तातूंत फक्त 75 लाख सरकारी नोकर आसात. आमचे इल्लेशे माणकुले राज्य 15 लाख लोकसंख्या, तातूंत 60,000 सरकारी नोकर आसात. रेशिओ कसो जाता? 25 लोकां फाटल्यान एक सरकारी नोकर. आनी हे जाले कशें इतले? प्रत्येक मिनिस्टर येता हांगा. हांव भाजपाच म्हणना, भाजपा पयली काँग्रेस, सगळ्यांची परिस्थिती एकच. बॉल्स गरम करून जितले बेगीन जाता तितले बरें. आपले कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांक नोकरी दिवप. कोणाचे बापायची कितें चडटा? सरकारी नोकर. पब्लिकाचो पयसो, म्हजो तुजो आनी कोणाचो आमचो पयसो, आमचे टॅक्स वता खंय वता? हांची बॉल्स भरपाक, हांकां नवी घरां करपाक. आनी आतां आयकलां ते सगळ्यांक नव्यो गाडयो दिवपाक 2.5 कोटी काय कितले तरी खर्च करून कोणाक BMW कोणाक आनी कसली. आनी कित्याक जाय तुमकां नव्यो गाडयो? पोन्नी गाडयो कितें जाल्यो? चलपा येना तुमकां? मनीस पोरना जालो, गाडयो नव्यो कित्याक? हे पळय आसा न्ही, हे सगळे चोचले तुमी बंद करात. सरकाराचो खर्च कमी करात आनी खर्च येणावळ चड जावपा खातीर तुमी काजिनो चलयता म्हणटा ती फट. फुडल्या पिळग्याक तुमी सामके फुडल्या पिळग्याक तुमी ना करून सोडटले. गोंयच्या भुरग्यांक जी काजिनोची संवय जातली, जुगाराची संवय जातली आनी जुगार सगळो ब्लॅक पयशांनी चलता, तर त्या ब्लॅक पयशांची संवय जावन ताजे फाटल्यान आनी कसले दुर्गुण आनी सगळे हे आसता पळय न्ही वायट गुण, ते सगळे येतले. गोंयच्या फुडल्या पिळग्याक तुमी ना करून उडयतले आनी तुमकां ताजी पडूनच वचूना. कारण कितें? तुमच्या हात पोट भरतकच पुरो. म्हणून आमी कितलेय झगडचे पडल्यार पडू, कितलेय काम करचे पडल्यार पडू, कितलेय पोलिसां कडल्यान मार खावचो पडल्यार पडू, आमी झगडटले अंटील तुमी हो काजिनो हांगच्यान भायर काडून. आनी आमी सगळ्यांक आज उलो मारतात, सगळे पॉलिटिकल पार्टी, सगळे ओपोजिशना, सगळे गोंयकारांक उलो मारता की एक जावन हे काजिनोच्या आड झगडात आनी काजिनो मांडवींतल्यान भायर रावनायात.